नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. सोनुर्ले रोणापालच्या रानात लोखणाच्या साखळेन बांदिल्ले अमेरिकेन बायलेची सावंतवाडी पुलिसांनी सुटका करून तिका जीएमसीत एडमिट केल्या. योगाचे फुडले शिक्षण घेवंक भारतान आयिल्ली खंय तामिळनाडून रावताली. घोवान त्रास करून तिका खंय सावंतवाडीच्या रानात हाडून उडयली म्हूण तिणें खंय बरोवन दिला. तिजो फोन आनी टॅब सायबर क्रायमाकडे दिला. अमेरिकन दूतावासान चौकशी वेगान करची म्हूण मागणी केल्या. सद्याक सावंतवाडी पुलीस तामिळनाडूचे वाटेर. हे जंगल सावंतवाडीच्या सोनुल्ली रोणापाल वाठारांतले. थंयच्या पुलिसांक ही बायल अशी रानात बांदिल्ली सापडली. पुलिसांनी तिका सोडयली. बरेच दीस ती उपाशी आशिल्ल्यान तिची उलोवपाची परिस्थिती नाशिल्ल्यान तिणें बरोवन आपूण अमेरिकन म्हूण म्हायती दिली. ती खंय तामिळनाडू रावताली. घोवान तिका त्रास केलो, चुकीची वखदां दिली आनी रानात हाडून बांदून गेलो. ही अमेरिकन बायल खंय बऱ्यापैकी शिकिल्ली. तिचे नाव ललिता काई कुमारेस, फामाद योगा करपी आनी बॅले डान्सर. ती भारतात योगाचे शिक्षण घेवंक आयिल्ली. सध्या तिका जीएमसीत एडमिट केला. प्रकरणाची दखल अमेरिकन एम्बॅसीन घेतल्या. वेगान चौकशी करपाचे आदेशूय दिल्यात. सावंतवाडी पुलीस सध्या तामिळनाडूच्या वाटेर. तिचो मोबाईल आनी टॅब खंय सायबर क्रायमाकडे दिला. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय जाल्ल्यान पुलिसांचेर खोलायेन चौकशीचो प्रेशर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला अकादमीच्या बाबत परिस्थितीचे कालुसान सभाघरान प्रस्न उपस्थित केलो. हे प्रकरण निस्तारपाक सभाघर समिती नेमची म्हूण विजयाची मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा कलाकारांची कमिटी करता. IIT मुंबईन रिपोर्ट दिला. सरकारान 3 वांगड्यांची कमिटी केल्या. फायनल रिपोर्ट येतलो. वेंझीची FIRची मागणी. मुख्यमंत्र्याचो वेंझीक दिल्ली सरकारा वयल्यान थोमणो. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages and nothing wrong? At present, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा. एट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते ताच्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो. डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कुरिया फावंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा. तो सगळें करपाक आतां आपले रेडिनेस दाखयता आनी हें बरें सामकें उदार म्हण ताजें तो दाखयता आनी बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी. आतां हांव सजेस्ट करता स्पीकर सर, हाऊस कमिटी जावची. कला अकादमी जर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो हाऊस आतां इतलें उलयलां मरे. हाऊस कमिटी कित्याक करना तूं? demand an FIR, Speaker sir. We demand an FIR against this substandard work. We demand an FIR against the substandard work done by the contractor, due to which the handing over of this entire thing is not happening, Speaker sir. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency aspak jay. You need to je equipment ha. You need to update korpak jay. Acoustic properly korpak jay. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. टेक्निकल टीमीकडे दिता आणि त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आणि त्यांच्यानी जी सजेशन्स दिता. कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूप म्हणजे कलेच्या बाबतीत एक उच्च अशें स्थान आसा. तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आणि अजूनही भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा. थँक्यू स्पीकर सर. जमनीवेल्या कसिनो कडच्यान सुमार 349 कोटी रुपयांची येणावळ येवपाची आसा म्हूण विजयान म्हायती दिली. हेर आमदारांनी बेकायदेशीर कसिनो आनी जुगाराचो विशय काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा वर्सभरा भितर रिकवरी जातली. बेकायदेशीरपणा चलची ना. गोंयांत मान्यताय घेनासतना जायरात केल्ल्यान श्रीलंकन कसिनो बेलियार्ड पर्वरे पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या.
349 कोटी 89 lakhs 63,005 rupees. 349 crores 89 lakhs 63,005 rupees pending are recovery from land-based casinos. Land-based, huh? Speaker sir, आता ऑफशोर कझिनोनी 349 कोटी, कालचे 207 कोटी. हांव एकूच मागता, टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिला ते हांव एक टायम बाउंड मागता की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना तेजे आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या, थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या, रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला, बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट. विदीन अ इयर. स्पीकर सर, सगळें चलता. वॉट कॅन बी स्टॉप्ड? समथींग हॅज टू बी स्टॉप्ड अँड वी हॅव टू टेक अ कॉन्शियस डिसिजन. स्टॉप म्हळ्यार स्टॉप. म्हणजे एक गोष्ट स्टॉप करूया. स्पीकर सर, 100% येता तो इल्लीगल कितें चलता म्हणटा पळय धाकटी मशिनां ती 100% बंद करता आनी कोणेंय जर आसत जाल्यार डायरेक्टली म्हाका इन्फॉर्म करा. 100% बंद करता. द वर्स्ट थिंग इज दिस स्मॉल किड्स गो दे. इस्कॉलाची भुरगीं वयतात 100 रुपया 200 रुपया घेवन एंड इट स्टार्ट्स ओवर देर. सो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आनी आमी पयले एसेंब्लीच्या दिसांनीच बंद उरता आनी मागीर परतें चालू जाता. एंड आय बीन टेलिंग दीस फॉर, सो तुज्या PIक सांगचें हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बंद करचें. एंड वर्स्ट थिंग इज द किड्स आर गोईंग देर. आमकां रेव्हेन्यू इम्पॉर्टंट ना, आमकां युवक इम्पॉर्टंट आसा आनी ताका लागूनच ताका सांगलें हांवें अननेसेसरी जेचो आमचो कांयच संबंद ना, जाका आमी लिगल लायसन दिवंक ना, अशा पद्दतीचे आमी कॅसिनोय चलोवपाक दिवंक ना. आनी लिगल लायसन्स जरी दिले आसत कॅसिनोक जाल्यार ताका गोंयकाराक वचपाक एलाव ना. दिव्यांगत्व आसूं वा वायट परिस्थिती, जिद्द आसल्यार कितेंय साध्य करूं येता. पेडणे कोरगांवच्या दक्ष पोळजीन 10वीचे परीक्षेत 85% मेळोवन येस जोडून सिद्ध करून दाखयलें. तो पुराय दिव्यांग, शाळेत हार्ड वर्क करूंक दुसरो मनीस जाय. आपले जीण व्हीलचॅरार घालोवपी दक्ष CA जावचें स्वप्न बाळगिता. ताचे प्रत्येक कार्याक खंय फामिलीचो तेंको. खासा रिपोर्ट. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार ह्या मराठीतल्या उतराचो उल्लेख मुद्दाम करचो कसो दिसता. हो कोरगांव पेडणेचो दक्ष पोळजी. नशिबात दिव्यांगत्व बरयल्ल्या ह्या दक्षाची तोखणाय करची तितली थोडी. 10वीचे परीक्षेत 85% मेळोवन येस जोडून ताणें दिव्यांग मनशांची प्रगती आडोवं शकना तें सिद्ध केलां. हे सगळे 85 मागीर स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस टीचरी खातीर तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला. जेव्हा म्हाका गाडी नासली तेव्हा तिने आपण स्वताची ओन गाडी दिली. त्याच्या खातीर हांव तिचे खूब हेल्पफूल आहा. तशेंच म्हाजी फॅमिली फूल म्हाका हेल्प करतात. काका, म्हाजी भयण, म्हाजे भाव सगळे पेरंट्स हांव तेंचे सगळ्यांचे हेल्पफूल आहा. तेंच्या खातीर हांव 82% घेवंक शकला म्हणून हांव तेंचे आभार मानता. दक्षाच्या बापायचो दुयेंसात पांय काडचो पडलो. आवयक ताचें सगळें करचें पडटा. सरकारान दक्षाक हार्ड वर्क करपा खातीर मदत करची, शिक्षणा खातीर वायफाय उपलब्ध करून दिवचो म्हणून ताच्या आवयची मागणी. प्रॉब्लेम जाता ताका लागून ताका गाडी जाय अशा भुरग्याक कॉलेजीन व्हरपाक. तर आमकां CM सरान हेल्प करपाचो गाडयेक अशी म्हाजी मागणी आहा. आनी तेजो काका सगळें करता. काकाचें पळोवन कितें तरी आमकां हेल्प करूं जाय. मेन म्हणजे तिजे डॅडीक अचानक आतां तेजो पांय काडला, मातशें डायबिटीज प्रॉब्लेम जालो. आतां आमचे कडेन कितेंच ना, इन्कम म्हणटा तो आमचे कडेन कितेंच ना. बरें म्हाजे चेडूं शिकलेलें आहा 15वी, ते आतां एप्रेंटिसाक वयता. ते 2 म्हयने वयतले. मागीर आमी आतां घरात न्हू, आमचें आतां कशें जातलें. अशें कितें तरी सरान चिंतून ते ह्या भुरग्यांक इस्कॉलान हेल्प करपाचो. टीचर म्हणटा कितें तुमी कितें दितात अशें तुमी चलात म्हणटा कोणा कडेन. आनी ह्या भुरग्यांक गाडयेचो वेवस्था जावपाची म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यांत मोठे पावसान कोसळून 20 वयर लोक सोंपले. कितलेशेच जाण बेपत्ता. NDRFची टीम खंय मजत करता. प्रधानमंत्री मोदीन केरळाच्या मुख्यमंत्र्याक फोन करून म्हायती घेतली. सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाखाची मजत जाहीर केल्या. राष्ट्रपतींनीय दूख उक्तायले. केरळात पावसाचो रेड अलर्ट दिला. आझाद मैदान, लोहिया मैदान, कुंकळेचे चिफ्टन स्मारक, पत्रादेवीच्या स्मारकाक इतिहासीक म्हत्व आसा. दायज वस्तू म्हूण अधिसूचित करून तांचो सांबाळ करचो. विरोधकांची मागणी. स्मारकां इतिहासीक दायज म्हूण अधिसूचित करपाची सरकाराची तयारी. मात आर्किओलॉजी कायद्या सकयल हाडल्यार लोहिया
आझाद मैदानाचेर आंदोलनां करूंक मेळची ना, मुख्यमंत्री आनी मंत्री फळदेसायचे शिनाल. Whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister, apart from roaming like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? आमचो जो एक्ट आसा तो एक्ट सांगता की द प्लेसीस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स आसतले, किंवा आमी जो म्हणटात की दी गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स अँड रिमेन्स एक्ट 1978 अँड रुल्स 1980, जे मॉन्युमेंट्स आसात, एन्शंट्स हे आसात, मॉन्युमेंट्स आसात, ते प्रिजर्व करपाक जाय. दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. इफ इट इज बिलो 100 years ऑफ एज, देन इट डजंट कम अंडर आवर परव्यू. अँड आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्लें, आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवूय मिनिस्टर म्हणून दिता, की ऑल दीज मॉन्युमेंट्स वीच आर ऑफ हिस्टोरीक इम्पॉर्टन्स, जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत, तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना, ती सभा घेवपाक मेळचें ना, ती एग्जिबिशन लावपाक मेळचें ना. आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी, नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात, थंय आमी एग्जिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात. हे जेन्ना प्रोटेक्शनान भितर येतले, कन्जर्वेशना भितर येतले, मातसो राव रे, बस हांव उत्तर दिता न्ही, हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयलें ना. ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. त्यांनी आझाद मैदान आसतलें, लोहिया मैदान आसतलें, परत जर अमेंड केलें न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही, ते परत मागीर तो वयतलो. पयलें आतां हेंय बंद केलें म्हणटलो. फोंड्या, बांदोड्या, प्रियोळ, केप्यां अशा डोंगराळ वाठारांनी पावसांत भाज्यांचे मळे पिकोवपी मळेकारांचे सेगीत उटंगारान मोठे लुकसाण. प्रुडंटान हाचेर बातमी करून लोकांचे नदरेक समस्या हाडिल्ली. आतां सर्वेक्षण करून तांकां CM फंडांतल्यान लुकसाण भरपाय दिता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत उतर. आमदार निलेश जाम जाल्ल्यो पिंपऱ्यो घेवन विधानसभेत पावलो. मळेकारांक क्रॉप इन्शुरन्सा सकयल हाडपाचो विचार चल्ला. सर, हो जो उदक मेळना पळय ते तळशें कशें जाता स्पिकर सर, आनी चड उदक जाल्यार हें कारण जाता. आनी बरी तळशी जी आसा तुमी खाल्लेली आसा, तुमकां खबर आहा तुमच्या गांवांत. सो ह्यो गोश्टी स्पिकर सर उदक जाल्ल्या कारणान ताका सेलिंग प्रायस जायना आनी वाडना स्पिकर सर. सो तांकां कशें करप हें म्हाका दिसता अग्रिकल्चर मिनिस्टरान करपाक जाय असो म्हजो रिक्वेस्ट. हांव हें कितें आसा मातशें टेबलार हांव दवरता, म्हणजे कळटलें तुका कशें हें अशें जायना सर तळशी. तुमी पळयलां सर. येता ज्यो पिपऱ्यो 100 रुपयांक 5 त्यो 6 मेळटाल्यो, तो पयर एकलो आपलो 100 रुपयांक 2 विकतालो. त्योय बी ताणें दाखयल्या तसल्यो बारकेल्यो वांकड्यो जाल्या, आनी तो म्हणटा अंदू पिपरेत ना. हे त्या बॉक्सां भितर बसपाना. हांकां जर तूं नॉर्मल शेतकरी आधार निधींतल्यान मदत करता म्हटलो जाल्यार तांकां ते तशें बसपाचें ना, कारण ते सामके सिजनल ह्या वेळाचेर प्रोडक्शन करून विकून आपलें पोट भरपी. तांकां शेतकारांक जरी तर आतां रिलीफ दिल्यार बेगीन कायदो आहा पयलीं खातीर म्हाका दिसता गेल्या त्या वर्सा कंपेन्सेशन पासून क्लियर जालें नाही इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. देर आर सेव्हरल केसीस. आय विल गिव यू द रिकॉर्ड. जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जालां, शेतीचे जावं कोणाची माड पडल्या, कोणाची हें पडला, कोळगारांनी आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक, वेळ काडून ना. चॅक दिवपाक लागले म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा जाल्यार इवन आमी सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन जाल्यार करपाक तुमी सगळ्यांनी दिले, म्हणजे गरीब लोकांक फायदो जालो. बट आत्ताच्या घडीक हांव ZDOक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या ZDOनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट, ते आपोल हाडून रोड सायडीक विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांग, सर्वे करून तांची नांवां सयत घेवचे. आनी आतां लॉस तेंचे वेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा. कोणाचें कितलें एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव CM रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां, बट हे वेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो. युनिव्हर्सिटीचो फोकस फक्त पदवीधरा परस रोजगार निर्मिती करपी उद्देगीक तयार करपाचेर आसचो. नव्या बजेटांत रोजगार मळार फोकस.
समाज आनी आपली मुळां विसरूं नाकात. इस्रोचो मुखेली दोतोर एस सोमनाथ गोंय विद्यापीठाच्या 35व्या पदवीदान सुवाळ्याक उलयलो. विद्यापीठान ताका मानद डॉक्टरेट भेटयली. सुवाळ्याक कुलपती आशिल्लो. It's equally important for the faculty not to focus just on studies, bringing more graduates, but also work with the stakeholders. The stakeholders includes, as I mentioned, all those people which I mentioned, including the industries, startups, etc., etc. And you must find a way to become entrepreneurs. I think this is also important today because the job situation in this country is very, very critical juncture that we have to create more jobs. Some of those announcements that has come in the recent budget speech is an indicator of the nature of changes that are required. How to create more mentorships, how to create more employment opportunities. This is also a responsibility of the faculty and the university. After having acquired the knowledge, after having accomplished great things, to be rooted on your ground, I think that's very important. Because all what you have learned today is the blessing of so many people. All the knowledge that we have today is created by people much before who came here and left. And we are nothing without their blessing. Is the people of our country. That is why I am saying Ekata of the country. Bear it in your mind and we will work hard. And our country is now the 5th economic power in the world. 6th power, the Britain, not Portuguese people. Here, Portugal ruling was there. So we are rushing to 3rd position. According to many pundits, they are claiming that within 6 months we will acquire the 3rd position in the economic field, and in that way our country is fast developing, and irrespective of caste, creed or religion, whatever it may be, we will, for the Ekata of the nation, for the unity of the nation, we will work. Along with the same, we will also try to accumulate the maximum growth individually also and for your family also. मडगांवच्या स्टार ज्वेलराक लुटपाचो प्लॅन बेंगळुरू शिजिल्लो. थंयच्या राकेश म्हणटा ताणें राजस्थानी गँगाक सुपारी दिल्ली. गोंयचो प्लान फसलो. 5 तिगांक हुबळी वतना मोल्या अनमोड धरले. पिस्तूल बुलेट्स जप्त. अनमोड धरिल्ल्याक दोगांक रामनगर 14 दीस कस्टडी. मोल्या धरिल्ल्याक सांग्यार 5 दीस. दोग फरार. पुलीस सूत्रधार राकेशाक सोदतात. मडगांवच्या स्टार ज्वेलरीक लुटपाचो प्लॅन आसा तो बेंगळूर हांगासर तयार जाल्लो. बेंगळूर हांगासरल्या एका राकेश नावाच्या व्यक्तीन राजस्थानच्या ह्या गँगेक सुपारी दिल्ली अशी माहिती कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या तपासात प्राथमीक तपासांतल्यान उघड जाल्ली आसा. त्याच्या खातीर राजस्थानसून येल्ले ते 5 जण मडगांव हांगासर 4 दीस रावन स्टार ज्वेलरीच्या आजूबाजूक ते फिरून प्लॅन करता आशिल्ले. मात्र थंय आशिल्ली गर्दी आनी लोकांची वर्दळ असल्या कारणान तांकां हो प्लॅन आसा तो सक्सेस करूंक जावना. तेज्या खातीर ते रिटर्न बेंगळूर हांगासर वचत आसतना अनमोड हांगासर तांकां रामनगर पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. रामनगर पुलिसांनी जेंकां दोगांकां अटक केल्ली आसा तांकां 14 दिसाची रिमांड मेळिल्ली आसा. तशेंच कर्नाटक पुलिसांनी बेंगळूर हांगासर राकेश नावाच्या व्यक्तीक पकडो खातीर एक सापळो रचलेलो आसा. पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे. राती 10:30 उपरांत मोपाचेर विमानां देंवनात. सगळें नॉर्मल काय आदनेरी जाता तें तपासचें पडटलें. 10:30 उपरांत गोंयकारूय नायटीक काम करनात. विजयान दुबाव उक्तायलो. काल्लूस म्हणटा मोपाचेर ग्रीन बेल्ट केल्लो ना. कंपनीन सुप्रीम कोर्टाची ऑर्द मोडल्या. सरकार म्हणटा कायदेशीर गजालींचो अभ्यास करचो पडटलो. It's a normal activity or a paranormal activity. It's for you to find out. Certainly, because from what I've understood is that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. You please check. Not there, no landing. See his words. No Goan there. No Go. I'm talking about Goans. Maga te bhailanche bodu na.
I am saying that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. झाडा आहा म्हणून झाडात ना तर कितें दिसता आसतलें कोण ते पळयत चॅक कर म्हणून तुका सांगला वेदर इट इज नॉर्मल ऑर पॅरानॉर्मल. As per Supreme Court directions, Supreme Court and paragraph 7 EC condition copy आणि paste केले डायरेक्टली इंगायले आणि ते हांवें वाचले आणि एअरपोर्टा भोंवतणी झाड रोवपा जाय कंपल्सरी कबूल कित्याक ते ग्रीनरी मेंटेन करपाक बिकॉज रिमेंबर वन थिंग फ्लायट बर्निंग ऑफ ऑक्सिजन जाता सो इट डिप्लीट्स युअर ऑक्सिजन लेवल्स हे दाखोवपा सोदनात ते झाड रोयले ते लासून वयतले तांकां खबर आसा कितें जातलें ते इफेक्ट दीस टर्बायन बर्निंग that is why Supreme Court and the EC condition which was imported by Supreme Court in the judgment then you will have it कित्याक आतां रोयलो जाल्यार 4 वर्स फाटीं एटलीस्ट एक बुश व्हडलो जावपाचो आतां तूं रोयतलो I don't think कांय कितें क्वेश्चन नो that is why we have decided we will examine these papers and we will think of the next course of action non-compliance with the Supreme Court direction guidelines नहीं थे directions. कॉन्ट्रॅक्टराक लागून पेडण्या तुयेचे CHCचे काम हुमकळे दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतला. नोव्हेंबरा आदी हॉस्पिटलाचे काम जातले. डिसेंबर म्हणल्यार तुयेचे हे CHC भलायकी खात्याच्या स्वाधीन करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. लोक इतले दीस रावले. डिसेंबर मेरेन थार धरात. आंदोलन नाका मुख्यमंत्र्याचो उलो. पेडण्या हॉस्पिटलाचें क्लियर कट काम थोडें उरलां आनी कॉन्ट्रॅक्टर फेलियर मेळ्ळो म्हणून उरला. आमचें कितें इंटेंशन तो डिले करपाचें ना. लोकांच्यो भावना हांव समजता. जाता तितके बेगीन आमकांय तें हॉस्पिटल सुरवात केल्लें जाता. म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत तेजें काम कंप्लीट जातलें आनी डिसेंबरान आमी हेल्थाक हँडओवर करता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान तें सुरू करूं येता फूल फ्लेज सुरू करपाक जाता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान आमी तें सुरूय करतले. हांवें रिव्यू घेवन तें कंप्लिटली करपाक लायला. म्हाका दिसता एज्युकेशन करता तांकां म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की इतके दीस कळ सोदल्या बाकीचे सगळ्यो फेसिलिटीज ते आसा. आमी हितून डायलिसीसूय सुरू केल्लें. हेजी व्हडली बिल्डींग बांदता ती तांच्याच खातीर बांदता आनी जाता तितके बेगीन 90% जाला ऑलमोस्ट. कॉन्ट्रॅक्टराक ते स्क्रॅप केलो दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतलो. बट ऑलमोस्ट 90% जाला ते सगळें जाला इलेक्ट्रिकल काम. दर एकल्याक आपणे एखादे तरी एडवेंचर करचें अशें दिसता. अशी एक एडवेंचरां करपी सांपडटात. असोच एक गोंयचो एडवेंचरस बायकर लेह लडाख पावला. बुलेट घेवन न्ही प्लेजर घेवन. ह्या प्लेजर प्रवासाचेर रुपेश रावताचो खासा रिपोर्ट. आमी सध्या आसा ते म्हणल्यार 70 वाठारांत आनी तो म्हणजे फाटल्यान एक भुरगो पळोवपाक शकता. ताचें नांव आसा सूरज सावंत आनी तो कोपाटे 70 हांगासर रावता ह्या गांवांत. आनी तो पळयत जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाची खूब आवड ताका आनी तो ट्रॅव्हलिंग पळयत जाल्यार पूर्ण भारतभर करता. तो हिमालयाक नात म्हटल्यार 7-8 फावटी बायक घेवन गेला. बायक घेवन चडशे म्हाजे नॉर्थ इंडिया टूर्स आसता पळय ते हिमालया सायडीनूच आसता. चडसो हांव जेन्ना सुटी मेळटा म्हाजी सुटी एकी कडेन करता आनी कंटिन्यूस 20-25 दीस लीव घालता आनी चडसो हांव हिमालया सायडीनूच वयता. मागीर तो उत्तराखंड आसूं, हिमाचल प्रदेश आसूं, लेह लडाख आसूं नाजाल्यार जम्मू काश्मीर सायड आसूं. गेल्या फावट हांव म्हाजी प्लेजर घेवन गेल्लेली. प्लेजर घेवन तेका रिजन म्हटल्यार एक म्हणजे म्हाका वचपाचें आसलें आनी सेकेंड थींग खुबशे जाणांक अशें दिसता की आपली गाडी ल्हान किंवा आपल्या कडेन साधन ना आपूण करूंक शकना. सो म्हाका प्रूव करपाचें आसलें की इतली ल्हान कमी सीसीची गाडी थंय वचोंक शकता काय ना. बिकॉज हांवूय नकोय आसलो गोंयाच्यान ती चलोवन वयतली आनी रिटर्न येतली ऑर ना हें हांव पासून नकोय आसलो. सो जस्ट म्हटलें ट्राय करुया कितें जाता पळोवया. थोडीशी टॅक्निकल नॉलेजूय आसली आनी त्या कारणान ती हांवें एक ट्राय केली. आनी जेन्ना हांव थंय वयर पावलो हिमालयाक टच केलो थोडोसो क्लायंब केलो बारालाच्या म्हणटा थंय वचून मागीर हांवें व्हिडिओ पोस्ट केले. बिकॉज तेज्या पयलीं म्हाका मातसो डावट आसलो पॉसिबल जातलें ऑर ना. आनी ते फायनली सक्सेसफूल जालें. थोडेशे गाडी ट्युनिंग केली, कूलिंग सिस्टम तेजो चेंज केलो, थोडेशे चेंजीस केले टेक्निकल आनी ते सक्सेसफूल जाले. प्रूव केले की ल्हानशी गाडी घेवन सुद्दां तुमी यात्रा करूंक शकता. ही जी स्कूटर घेवन गेल्लो हांव ती 400-450 मारतालो हांव पर डे. हय प्लेजर घेवन पर डे. हांगाच्यान जेन्ना गेलो हांव तेन्ना कितेंच प्रॉब्लम येवंक ना. फक्त गरम जाताली गाडी आनी कुलींग सिस्टम मातसो मॉडिफाय केल्लो हांवें. बट जेन्ना बारालाच्या हांव काडपाक लागलो आफ्टर मनाली जो बारालाच्या आसा
तेन्ना कळ्ळें म्हाका की ही स्कूटर उमलिंगला 19,024 फीट जी हायट आसा थंय पावपाची ना. तेन्ना हांव मागीर ले गेलो 10,000 फीटची हायट थंयसर आनी थंय म्हाजी गाडी मातशी मॉडिफाय केली. तेज्या उपरांत जेन्ना हांव उमलिंगला फायनल ट्राय करपाक गेलो अशी स्टेज येयली की गाडी 5च्या स्पिडीर थोड्या जाग्यार पांय लावन बीन वयचे पडले. बट म्हाका ती स्कूटर वयर पावोवपाकूच जाय आसली आनी कशी तरी मातशे पांय लावन आनी कितें करून ती स्कूटर जेन्ना हांव वयर घेवन गेलो पळय तेन्ना म्हाज्या मनाक बरें दिसलें. हो एक मातसो डिफिकल्ट टास्क आसलो आनी तो फायनली कंप्लीट जालो. जायते म्हाका भुरगे फॉलो करता म्हणजे 16 वर्सां 15-16 वर्सां ते 25 वर्साचे भुरगे फॉलो करता तांकां हांव सांगूंक सोदतां रायड करप कंटिन्यू रायड करप खूब रिस्की आसा. हाय अल्टिट्यूड आसता ऑक्सिजन देंवता एकदां ऑक्सिजन देंवलें जाल्यार मागीर कांयच करपाक जायना खुबशे प्रॉब्लम आसा. सो सामकी स्टडी करप फिजिकली फीट जाय मेंटली प्रिपेर जाय आनी तेन्नाच भायर सारा. सो अशा तरेचे 70 भुरगे आसा जे भुरगे मिडल क्लास फॅमिलीचे तरी देखील ते आपले टायम वेळ पयसो सेव करून असले टूर करपाक केपेबल आसा हे आमकां दिश्टी पडले. स्टुडंटा खातीर 70च्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.